काल आमचो गोयचो आरोग्य मंत्री बाब विश्वजीत प्रताप सिंग राणे यांनी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक व्हिजिट केली आणि पेशंटाची तशीच जे सर्व्हिसीस आमकां डॉक्टर आणि इतर कर्मचारी त्यांची पाहणी केली. त्यावेळेस त्याला काही गोष्टी कर्मचारी व्यवस्थित काम करिना लक्षात येयल्या उपरांत त्यांनी 3 कर्मचाऱ्यांक सस्पेंड केलो. वेलकम करता विश्वजीत प्रताप सिंग राणे तुका. कित्याक आरोग्य खातें हे प्रत्येक गोंयकाराच्या आरोग्याकडे निगडीत आसा. कित्याक आरोग्य आमचें बरें आसा जाल्यार सगळें बरें गोंयकाराचें बरें जातलें. आनी विश्वजितान काल स्टेप घेतला पळय खरेंच गोंयच्या जनतेच्या वतीन हांव ताका मना काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. उरलो विशय टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचो. तें सुद्धा गोंयकाराच्या आरोग्याक निगडीत आसा. ताका कारण कितें? जे निसर्गान नटलेलें आमचें गोंय ह्या डिपार्टमेंटान सत्यानाश करपाचो प्रयत्न केला. ऑलरेडी 50% जाल्लोच आसा. आयज गोंयांत आमच्या रानां ना, भाटां ना, शेतां ना, डोंगर उरोंक ना, CRZ व्हायलेशन हेका सगळे कारणीभूत TCP डिपार्टमेंट. आता TCP डिपार्टमेंट येयल्या उपरांत TCPचो प्रमुख कोण? विश्वजीत प्रताप सिंग राव राणे. तेणे खरें म्हणशें जाल्यार तो तर क्लीन आसा आनी ऑफिसर तर असली कर्मां करता जाल्यार ऑफिसरांक सस्पेंड करून दाखय वालोर तुका. आनी गोंयकारूय तुका सॅल्यूट करतले. ते तूं करूंक वयचो ना. हे प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा आनी तुज्या मुख्यमंत्र्याक खबर आसा. जे आयज गोंयचो विनाश चल्लेलो आसा त्या विनाशा फुडें येणाऱ्या काळान आमकां सर्वसामान्य मनशाक प्रत्येक घराघरांनी उदका खातीर झगडी जातली. जे मेगा प्रोजेक्टांक तुम्ही परमिशनां दिवपाक लागल्या, जो गोंय आमी डिपेंडंट, आमी इंडिपेंडंट न्हू, आमचे कडेन कसल्योच सोयी सुविधा स्वताच्यो ना. आमी टोटली डिपेंड आसा. दूध म्हण, भाजी म्हण, तांदूळ म्हण, गंव म्हण, पेट्रोल म्हण, इवन आतां उदक सुद्दां म्हण आमचे स्वताचे आमचे कडेन कितेंच ना. तेका लागून एक सांगता विश्वजीत, तुका जर दिसता आपूण विश्वजीत प्रताप सिंग राणे जो खाशाचो पुत्र, ज्या खाशान तुज्या गोंयांत नावलौकीक मेळयल्ले, ते नावलौकीक तुका ते मेळोंक जाय जाल्यार खरेंच ते TCP डिपार्टमेंटान जे गोंयचो विनाश करपाक सुरू केल्लो आसा तो बंद कर. लोक तुका मना काळजाच्यान मानपाक सुरू करतले. नाल्यार बेश्टी नवटंकी पळोवन एक दीस करून ते हेल्थ डिपार्टमेंट वचून त्या कर्मचाऱ्यांक सस्पेंड करून कांयच फायदो जावपाचो ना. तुका तर खरीच साफ सफाई करपाची आसा जाल्यार TCP डिपार्टमेंटान करून दाखय. वालोर तुका. देव बरें करूं.